प्रितीच्या बाबडीनं तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 12वो विसवोर. वोड 1 ते 12 पर्यंत मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी तो तांचे कडेन वपारींनी उलोवंक लागलो. एका मनशान धाकाचो एक मोळो लायलो. ताचे भोंवती एक आडो घालो. म्हणून एक कोळंबी तयार केली. एक गोपूर बांदलो आनी तो मोळो कुडवाळ्यांक कुंबल्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काल पावतूच मोळ्याच्या पिकेचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मारलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावट आनी एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताची ताणें तकली धाडावन ताका बेईमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकल्याक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलेल्या 12 जाणांक अशेंच केलें. तांतल्या थोड्यांक ताणें बुडयले, हेर दुसऱ्यांक ताणें जिवेशी मारले. ताका अजून एकलोच उरलोलो तो ताचो चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुडवाळ्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो धोनी कितें कोत्तलो? तो येतलो, कुलवाड्याचो नाश कोत्तलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कुणश्या सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें तुमी वाचिन आसलां. तांणी ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें सजमले तेन्ना ते ताका धरूंक सोदताले, पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां, आमी ह्या धाका म्हळ्यान कुलवाड्यांची वपार जी जेजून ह्या फारिजियांक धोमशास्त्रांक सांगली, ह्या वपार विशीं आमकां कितें सजमणें मेळटा. आनी जेजून ही वपार ह्या धोमशास्त्रांक ह्या याज्ञिकांक कित्याक दिली काय. बाबडीनो, एक वस्त आमकां कळोन येवपाक गरजेची. जेजू जेन्ना शिकयतालो सदांच वपारींनी शिकयतालो. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना तो वपारींनी शिकयतालो त्या वपारींनी ताका कितें तरी दुसऱ्यांक सजमणी दिवपाक ताका जायल्लें. म्हणजे बिश्टी ताका काणयो सांगिनासलो, बिश्तो शर्माव दिनासलो, बिश्टी शिकोण दिनासलो, ताका कितें गरज आसली. आनी हे जे फारिजियो, धोमशास्त्री, हे जे याज्ञीक आसले, बाबडीनो, जेजू खूब त्रास कोत्ताले. जेजू येयल्लो स्वर्गार्थान, देव तो खरो मनीस जावन येयल्लो आनी देवाचें उतर शिकयतालो, लोकांक देवाच्या राजाची बरी खबर सांगतालो. पूण हे फारिजियो, धोमशास्त्री, हे याज्ञीक आसले ते आपलेंच घेवन बसलेले. तांकां आनी कांय शिकोण नाका आसली. पवित्र आत्मो जेजू बरोबर आसलो. बाबडीनो, देवाच्यो वस्तू आमकां सजमणी मेळोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर जें आसा तें आमकां सोंपें जावंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. धर्म करून आमच्यान कांयच करूंक जायना. धर्मा विशीं आमी तेंच कोत्ता सदांकाल तेंच कोत्ता, त्योच काणयो आयकता आनी तेंच मागणें कोत्ता, पूण आमचो संबंद देवाशी रावना. पूण पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलें उतर आमकां सोंपें कोत्ता, त्या उतराची सजमणी दिता. आनी जेजू आतां एक नवीच शिकोण, म्हणजे जे हे फारिजियन, धोमशास्त्रांनी, ह्या याज्ञिकांनी आयकोंक नासलें, असलें शिकोण जेजू लोकांक शिकयतालो. पूण हे याज्ञीक आनी हे फारिजियो आनी धोमशास्त्री सदांच जेजूचेर आड आसले. म्हणटच आतां जेजू येयल्लो लोकांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक, तांकां सजमणी दिवपाक, आनी हे फारिजियो, धोमशास्त्री जेजूक आडान दवरताले, त्रास कोत्ताले, धुमाळे दिताले. म्हणजे ताका आपलें काम करपाक, देवाचें काम करपाक ते दिनासले. आनी देखून बाबडीनो, जेजून ह्या धाका म्हळ्याची कोलवड्याची वपार तांकां सांगली. आनी बाबडीनो, आयज ही वपार आमी चोत्रायन आयकल्या जाल्यार ह्या वपारींनी हे जे
दाखोवण्यान काम करपाचे मनीस आसले हे जावन आसा हे फारिजियो धोमशास्त्री आनी हे याज्ञीक. कित्याक त्या भाटकारान त्या सायबान तांकां त्या भाटान दवरलेले फळां दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरले जाल्यार आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवणार मारला जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आमी खरेपणी आतां ते ते दाखोवण्यान ते ते हे जाता आमी जे काम करतात ते. आनी आमचें काम कितें? आमचें काम जावन आसा दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिवपाक, जी त्रासान आहात, जी सजमनान तांकां सोंपें करपाक. पूण भाव भयणीनो, आमी कितें करता? आमी तांकां पयस करता, आमी तांकां धर्म शिकयता, आमी हें शिकोवन तें शिकोवन आनी एका पोपटा भशेन आमी तांकां हें मागणें करपाक आमी शिकयता. पूण आमचो संबंद देवाशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हेंच आमी शिकोवंक आमी फाटीं उरता. कित्याक आमीच पवित्र आत्मा आमचे भितर ना आनी आमच्यान आतां कशे भाशेन शिकोवंक जाता, कशे भाशेन दुसऱ्यांक आमच्यान हें देवाचें उतर सोंपें करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, हें जें आयज हें जी शिकवण जेजून दिली, हें जें शिवर्तमान आमी आयज आयकलां, ह्या शिवर्तमाना वरवीं आमी आमचे दोळे उक्ते करपाक, आमी जागी जावपाक आनी आमची जबाबदारी आमकां कळून येवन आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकोन, देवाचें उतर सजमोन, देवाचें उतर पाळून आतां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी दुसऱ्यांक दिवपाक गरजेची. आनी आयज आमी हें काम करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागून, आमी हें उतर आयकोन, आमी हें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.